तुलसीदास बाब आयज चवथो दीस जालो तो प्रेमानंद हांगर स्ट्रायकर आहा. तर आतां पासून कितें जालें आयच्या दिसा? प्रेमानंद नायक आयज उपाशी आसा इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायकाचेर. चवथो दीस, 4 दीस कोणे तरी दखल घेवची आनी हे भुतानीचें लायसन जें पळय तें रिवोक करचें. आयदर पंचायत ऑर गव्हर्मेंट घेता आसतना PCPन घेवपा जाय आनी हांगा घेता आसतना पंचायतीन घेवपा जाय, पंचायत मिनिस्टरांनी. आतां तेंचे कडेन कांय बॅलन्स बॅकअप कांय उरलेलें ना. इट इज ब्लॅक एंड व्हायट कितें. पूण म्हाका खंय दिसता आतां तेड तितलो उरला. तेड म्हणल्यार टेंशन आमी ओडयता बुरास ती तुटपाक पावले. आतां दुसरे कितें तरी इश्यूज घेवन हांगा काल पळय हांगा सेक्रेटरीच्या आनी रामा काणकोणकाराक जाल्लें तशें कितें डायवर्जन कॉम्प्लिकेशन घेवन हो इश्यू डायवर्ट करपाचो हो इतलोच उरला. सो आमी एज अ विलेजर सांकवाळकार हो इश्यू डायवर्ट करपाक दिवपाना. आमी शांततायेन हे 9 म्हयने जाले मुखार व्हरतात आनी मुखार व्हरता आसतना आयज 4 दीस जाले आमचो सिनियर सिटीजन आमचो प्रेमानंद नायक हांगा बसला. पूण म्हाका आतां दिसपा लागलां की खंय तरी हे फाल्यां म्हणल्यार क्लियर जातलें. तेंचे कडेन आनी कांय ना. म्हणजे तुमी होपफूल आहा की जातलें. पूण लोक एजिटेट जाता. लोकांक हांगा येवन बसपाक टायम ना. लोक इतले येतात. आयज कांय ना म्हणल्यार 400-500 लोक येयल्ले. वेगळे वेगळे पार्टीचे, वेगळे वेगळे थरांतल्यान, पेडणेच्यान काणकोण, वास्कोच्यान फोंड्या, सगळे तरेचे लोक येयल्ले. आनी लोक आतां कितें म्हणटा, आमी आयज बसी येयल्ल्यो, लोक बसी घेवन येयल्ले आनी लोक म्हणटा कितें, तुमी केन्ना येवपाचें तें सांगा. सो हांव मागतां सरकारा कडेन हें आनी आतां तें तेड निर्माण करनाकात. हें पळय स्ट्रींग आसा ती चड व्हड नाका, ती तुटतली. कित्याक हो प्रेमानंद नायक आहा तो आयकपाक तयार ना. तो तुमी म्हणटा कितें तसोच बसोन आपूण मरसर रावता म्हणटा. तुमी म्हणटा लोकांचो पेशन्स काबार जाता म्हणून. हय, लोकांचो पेशंट जाता. तो सुसेगाद आसा, आमी सुसेगाद आसा. आमी 9 म्हयने ओडून दवरला. आमी आनीकूय रावपाक तयार आसा. पूण लोक कितलो तेंप रावतलो म्हाका खबर ना. कित्याक पळय आतां आमी हांगा प्रेमानंद 4 दीस बसला म्हणल्यार आमी बरोबर आसा. पंचायत कॉलेप्स जाल्या, लोकांची कामां जायना हांगा. सेक्रेटरी येतालो जो पळय आमचो ऑरवील वालीस ग्रामसेवक, तो येतालो. तेजोय कालच्यान प्रॉब्लेम जाला. तो आयज सोडूनच गेलो पंचायत. तो खंय गेलो म्हाका खबर ना. तो आपडे येयला गेला. सरपंच लिवेर आसा 17 तारखेच्यान. डेप्युटी सरपंचान चार्ज घेतला पूण डेप्युटी सरपंच येयना. एक रुलिंगाचो पंच येयना. आमी ऑपोजिशन आसा ते आसा. पण हें जालां म्हणल्यार कितें, पंचायत कॉलेप्स जाला म्हणल्यार गांवूच कॉलेप्स जाला. स्टँड स्टील जाल्लो आसा. लोकांच्या वेगळी वेगळी कामां असतात. एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जाल्लें आसा. कितें पंचायत म्हणल्यार गांवूच स्टँड स्टील जाल्लो आसा. लोक परत तेवूय कारणाक लागून एजिटेट जाल्ले आसा की बाबा आमी हांगा पंचायती कडेन प्रेमानंद बसला, आमी सगळे येयल्यात आनी लोकांच्या हांगा कामां जायना. कित्याक हे बिल्याक पंच मेंबर पळय रुलिंगाचे आसा ते बिल्याक आनी ते हांगा येनात. तेणी पंचायतच सोडून दिल्ले आसा. ते डेली येताले. हांव तेंचे कडेन मागतां हे जाय जाल्यार आमचे पंचायती कडेन फाल्यां स्पेशल मिटींग. आतां पळय स्पेशल मिटींग घेवन करपाकूय जाता. प्लस ह्या म्हयन्यान आमची सगळे गोंयान ग्रामसभा जाल्यो पण सांकवाळ पंचायतीची ग्रामसभा जायना. कित्याक रिजन हे भुतानी सारके आनी कितलेशे प्रोजेक्ट आहा तेजेरूय आमी येतले. जुवारीचे प्रॉपर्टीन हे पळय कुमुलदादाची प्रॉपर्टी आहा तितून कितलेशे प्रोजेक्ट येवपा तेजेर येतले. आमी पयलीं भुतानी इश्यू घेवन आसा. ग्रामसभेन हो इश्यू येतलो म्हणून ग्रामसभा घेयना हो सरपंच. ग्रामसभा घेयना. सगळे गोंयान जाले पूण आमची घेयना. पूण आतां ही ग्रामसभा म्हणटा पळय तेन्ना आतां फुडल्या म्हयन्यान BDO थारायतलो न्हू. कित्याक आतां सरपंचाचो गेलो कित्याक फुडल्या 8 दिसा ताणें काडपाक आशिल्लें. आयज आमी 24 तारीख मरे 24 तारखेर काबार जालो. हो म्हयनो गेलो. ताणें काडल्यार सुद्दां दुसरे म्हयन्याक काडची पडटा. आतां काडली ना पूण दुसरे म्हयन्याक तेजी गेली. ही ऑर शी कॅनॉट कन्वीन ग्रामसभा. ग्रामसभा जाली जाल्यार हो जो पळय लोक पेटला तो सगळो येवन तांकां एटॅक करतलो म्हणून भंय आहा. फाल्यां गेली ग्रामसभा पळय जाल्ली ती ग्रामसभा इनकम्प्लीट आहा. पूण ऑथॉरिटी कंप्लेंट दिवनूय कांय एक्शन घेयना.
डायरेक्टर ऑफ पंचायत जावन मिनिस्टर ऑफ पंचायत कांय एक्शन घेयना. सो ही हायट सगळी तेणी क्लियर केल्ली आसा. सो आतां म्हाका दिसना ग्रामसभा फाल्यां तेणी घेवची, व्हिडिओ कन्वीन करताले तेणी घेवची आनीक बेगिनाचे बेगीन हें डिसिजन ग्रामसभेन तरी घेवचें.